नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश पुरबावणकर. आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. फाटल्या 4 वर्सांत गोंय सरकाराचे पर्यटन खात्यान फॉरेनांत रोड शो इव्हेंट जायरातींचेर मोडल्यात वट्ट 19 कोटी रुपया. वर्स 2023 ते 24 हे एकाच वर्सात 14 कोटींचो खर्च विधानसभेत लेखी जाप. गोयचे पर्यटन चुकीच्या दिकेन पर्यटनात सुधारणा करपाची गरज विद्यमान पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे काडचो काँग्रेसीचो आमदार कार्लोस फेरेराची मागणी. थिये 27 वर्साच्या चलयेक अपहरण केल्ल्या आरोपीक धरलो. कोलवाळ पुलिशेची कारवाय. आरोपी मुस्तफाक कर्नाटका सावन केली अटक. चिंबला वाठारांतल्यो 60 ते 70 बेकायदेशीर बोरवेली. उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकराची म्हायती. दोशींचेर करतले खर कारवाय मंत्री शिरोडकार उलयलो. फाटले 2.5 वर्सां सावन पणजे स्मार्ट सिटीचें चल्लां काम. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून राजधानी पणजेंतले विकास प्रकल्पांची दुर्दशा. स्मार्ट सिटीचे दुर्लक्ष. नानोड्या जुवावयल्या आयकॉनिक पाय पुलाची मंत्री निळकंठ हळर्णकारान थळाव्या लोकप्रतिनिधी सयत केली पळोवणी. पुलाक गेल्यात वेऱ्यो. थळाव्यांनी उक्तायलो हुस्को. मंत्री म्हणटा मुख्यमंत्र्या कडेन करतलो चर्चा. आनी आतां खबरो विस्तारांत. फॉरेन टुरिस्टाक आकर्शीत करपा खातीर गोंय सरकाराचे पर्यटन खातें वेगवेगळे उपक्रम राबयता. हातूंतलो म्हत्वाचो उपक्रम म्हळ्यार परदेशांत आयोजीत जावपी रोड शो, इव्हेंट आनी जायराती. फाटल्या 4 वर्सांत हे सगळ्याचेर सरकारान कोट्यांनी रुपया मोडल्यात. पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट. गोंय सरकाराच्या पर्यटन खात्यात परदेशात आयोजित केल्ले रोड शो, इव्हेंट आनी जायरातींचेर वट्ट 19 कोटींचो खर्च केला. अजापाची गजाल म्हळ्यार फाटले 4 वर्सांचे 19 कोटींचे हे खर्चात वर्स 2023 ते 2024 हे एकाच वर्सात 14 कोटी 54 लाखांचो खर्च केला. हातूंत जून 2023 न्यूयॉर्कातल्या टाइम्स स्क्वेअराच्या डिजिटल होर्डिंगांचेर गोंयची जायरात करपाक 1.97 म्हळ्यार लागीं 2 कोटी मोडल्यात. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान आनी काँग्रेसीच्या कार्लोस फेरेरान एकठांय विचारिल्ल्या प्रस्नात विधानसभेत मेळिल्ली कांय म्हत्वाचे खर्चाची जाप अशी. फाटल्या 4 वर्सांत परदेशांतले रोड शो, इव्हेंट, जायरातींचेर 19 कोटींचो खर्च. हे 19 कोटींतले वर्स 2023-24 हे एकाच वर्सात मोडल्यात वट्ट 14 कोटी रुपया. जुलय 2023 ह्या वर्सात जर्मनीत आयोजित जाल्ले इंडिया समर फेस्टिवला खातीर 2 कोटी 42 लाखांचो खर्च. एप्रिल 2023 ह्या वर्सा फ्रँकफर्ट, ज्युरिच, व्हिएना आनी पॅरिसांत जाल्ल्या रोड शोंचेर 1 कोटी 90 लाखांचो खर्च. फेब्रुवारी-मार्च 2024 ह्या वर्सा स्पेन, ऑस्ट्रिया आनी पोर्तुगालांतले रोड शोचेर 1 कोटी 94 लाखांचो खर्च. ऑक्टोबर 2023 ह्या वर्सा सिंगापूर आयोजित जाल्ले ITB एशिया कार्यावळीचेर 1 कोटी 70 लाखांचो खर्च. नोव्हेंबर 2023 ह्या वर्सा लंडन जाल्ले वर्ल्ड ट्रॅव्हल मार्केट कार्यावळीचेर 1 कोटी 69 लाखांचो खर्च. ऑक्टोबर 2023 ह्या वर्सा जपानाक जाल्ले टुरिझम एक्सपोचेर 1 कोटी 45 लाखांचो खर्च. प्रॉब्लेम कित्या खातीर आमचे डबल इंजीन सरकार चलना. विजा ऑन अरायवल म्हणजे आसूंक जाय आशिल्लें. ते गोंयांत विजा ऑन अरायवल फॅसिलिटी ना. ती कोणाची चूक? तुमी सेंटरा कडेन तुमी वयल्या इंजिना कडेन पडशी करून ते करूंक जाय आशिल्लें. ते सरकार करना. म्हणजे सरकार फक्त हप्ते घेवपाक चालू आहा. सरकाराचो फोकसूच हप्त्यांचेर आहा. टुरिझम प्रमोशन म्हणून करतात ते टुरिझम प्रमोशन ताजेर मिटर लायिल्लो आहा हें सगळ्यांक खबर आहा. सो म्हाका दिसता जे टुरिझमान वाडोवंक जाय ते गोंयकार टुरिझम एक्सपर्ट जे आसात हांगा गोंयांत खूब जाण आसात जे फुकट गोंयचो टुरिझम वाडोवपा खातीर हेल्प करपाक तयार आहा. तांचो हेल्प घेवपाची गरज आहा. ओगीच कोण एक्सपर्ट हाडले, इन्फ्लुएन्सर हाडले. इन्फ्लुएन्सर कोण? तुमी इन्फ्लुएन्सर कसले हाडटले? बरे इन्फ्लुएन्सरांनी सांगिल्लें आहा की गोंयचो टुरिझम डावन जाला. तांचेर तुमी केसी घालतले. केसी घालून जालें? केसी घालून आमचो टुरिझम इम्प्रूव जातलो? इज इट नॉट अ फॅक्ट की व्हिएतनामाक गोंयांत लोक येवपाक जाय आशिल्ले ते लोक व्हिएतनामाक वतात, ते इंडोनेशियाक वतात, ते थायलँडाक वतात, ते श्रीलंकेक वतात. हें इज इट नॉट अ फॅक्ट? कझिनो जे खेळपाक येतात ते आज जे कझिनो तांणी हें केलां कितें तें ग्रॉस गेमींग रेव्हेन्यू तो जो थंब रूल GSTचो लायला ताजे खातीर कझिनो ऑपरेटर हांगा घालूंक लागले, श्रीलंकेक कझिनो घालूंक लागले. इज दॅट नॉट अ फॅक्ट की युअर टुरिझम इज अफेक्टेड?
सो तुमकां प्रॉब्लेम खंय आहा तोच तुमी इवेल्युएट करना. एज अ रिजल्ट तुमकां सोल्युशन मेळना. की आता सरकार कोट्यांनी मोडटा आनी ट्युरिस्टां हाडूंक वयतात. आतां तूं इतले कोट्यांनी मोडटा तेन्ना एक टायम्स स्क्वेअर न्यूयॉर्क तूं थिंगा कोट्यांनी मोडटा पयशे एडवर्टिजमेंट एक बिलबोर्ड घालपाक एक हें स्क्रिनाचेर घालपाक आमचे गोंयचे कितें मेळ्ळा ताका कसलो फायदो. आतां एक ऑलमोस्ट 2 कोटी तूं मोडले थिंगा. आतां तें तुवें रिकवर केला क्रॉस केला नाल्यार बेश्टे फॉल्गां मारपाक गेले तुमी आनी थिंग ते एडवर्टिजमेंट दिले. कोणें सांगलें देखून तो बिजनस कोण आसता देखून तुवें ताका हें दिलें. सो ऑल्सो ट्युरिजम मार्क्स कोत्तात तेन्ना दुसऱ्या देशांत चिंतून करूंक जाय. तूं बेश्टो गेले जाल्यार फॉल्गां मारले तुगे वीथ योर स्टाफ यू आर गोईंग देर एंड हॅवींग अ हॉलिडे एंड पुटींग फेसबूक फोटोज आनी सगळे गायले. Does that bring us revenue? Does that bring us any better status are we from what we were before? Or it's just wasting money because you have money budgeted for all these things, whether budgeted or we are going for supplementary budgets just to recover your costs. And this is why I say that we need to focus on our priorities and then we will get good quality tourists. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरेश गावकर. मंत्री रोहन खंवटेचे पर्यटन मंत्रीपद काडून उडोवचे अशी मागणी आमदार ॲडव्होकेट कार्लूस फेर्रान केली. गोंयांत बाबत दर्जाचे पर्यटन येतात हे गोंयच्या पर्यटन खात्याचे अभ्यास अशें कार्लूस म्हणटा. पर्यटन खात्यान कितें बदलपाची गरज आसा हें आमचें सरकार आयल्या उपरांतूच आपूण सांगतलो अशें कार्लूसाचें म्हणणें. कितें सिस्टम चेंज करपाची गरज आसा टुरिजम मिनिस्टरान? भरपूर आसा. फर्स्ट आय थिंक टुरिजम मिनिस्टर शूड बी चेंज्ड. कित्याक you see the decline of tourism has come from then. The rest how it should be done is when our government comes in the chair, I will tell you exactly what should be done. Getting third class tourists here. We are not getting quality tourists. And why are we not getting quality tourists? Because this is the decline of tourism infrastructure which we are seeing over here. How they are not been able to manage the tourism department? In January when we opened the newspapers or our social media sites, we found that the tourism department was inviting tenders for some sort of a consultant to help to guide the tourism promotion board. Have you seen the tender? I call it a fraud. Why is it a fraud? Because it says detailed tender doesn't tell you what work you're supposed to do. What's your scope of the work? If you don't have scope of the work, this will be a channel just to flush out money which is being received by the government through these so-called consultants. I've spoken in the assembly, we got to get rid of these consultants. Many years, the government of Goa has run without consultants. You can have in specialized projects, unique projects, you could have a consultant. तिये 27 वर्साच्या चलयेक अपहरण केल्ल्या आरोपीक कोलवाळे पुलिसांनी अटक केली. आरोपी 34 वर्साच्या मुस्तफान थिवी माडेलच्या चलयेचे अपहरण करून ताका कर्नाटकाक दवरिल्ले. कोलवाळ पुलिशेन सापळो रचून आरोपीक दावणगिरी कर्नाटकाच्यान अटक केली. नमस्कार, आम्ही असं सध्या कोलवाळे पोलीस स्टेशनाचेर आणि आताच एक खबर कळिल्ली असेल की कोलवाळे पुलिसांनी एक ब्लायंड किडनॅपिंग केस जी आसा ही क्रॅकडाऊन केल्ली आसा. एक 27 वर्साचे चेडूं रावपी थिवी माडेल हांगासरले हांणी कोलवाळे पुलीस स्टेशनाचेर 2 फावटी आपली कंप्लेन रजिस्टर केल्ली अक्यूज मुस्तफा ह्या भुरग्याचेर. हो 34 वर्साचो भुरगो रावपी थिवी माडेल हांगासरलो. हाका ह्या कंप्लेनीचेर कोलवाळे PI विजय राणे एक्शन घेवन ताका 2 फावटी अरेस्टूय केल्ले. पण तिसऱ्यांदा ह्या अक्युजान जो मुस्तफा आसा हाणें ह्या विक्टिमाक ताच्या घरा वचून ताका जबरदस्ती ताच्या घरांतल्यान किडनॅप करून गोंया भायर व्हेले. ही खबर जेन्ना ताच्या आवय बापायक कळ्ळी चेडवाच्या, तेंच्यांनी कोलवाळे पुलीस स्टेशनाचेर किडनॅपिंग केस कंप्लेन केली आणि कोलवाळेचे PI ताबडतोब ह्या केसी फाटल्यान एक्शन घेवन एक स्पेशल टीम हायर केली आणि तेंच्यांनी जो अक्यूज आसा त्याचो मोबायल ट्रॅकिंग करून तशेंच CCTV सर्वेलन्स ह्या सारक्यो गोश्टी एकठांय करून तेजो शोधाशोध करपाक सुरवात केली. अखेरेक जेन्ना तांकां एक लीड मेळ्ळी की हो जो अक्यूज आसा ह्या चेडवाक खंय तरी दावणगिरी कर्नाटका हांगासर घेवन गेल्लो आसा, तेन्ना तेंच्यांनी गोंयच्यान कर्नाटका वचपाक
भायर सरले आनी जेन्ना ते कर्नाटका हांगासर पावून त्या चेड्याचो लोकेशन ट्रॅक केलो तेन्ना तांकां जे चेडूं आसा जे विक्टीम आसा ताका खंय तरी एका रुमान बंद करून दवरिल्ले आनी ताका खंय तरी जबर मारहाणूय केल्ली आशिल्ली. त्या चेडवाक ह्या अक्युजा कडल्यान जो मुस्तफा आसा तेचे कडल्यान रेस्क्यू करून त्या अक्युजाक कर्नाटका हांगासर अरेस्ट केले आनी कर्नाटका हांगासरल्या कोर्टान प्रोड्यूस करून ताका गोंया हाडपाक ताची कस्टडी घेतली. सध्या कोलवाळे PI हांच्यांनी स्वता फिल्डार वचून कर्नाटका हांगासर वचून त्या अक्युजाक अरेस्ट केल्ले आसा आनी त्या चेडवाक रेस्क्यू केल्ले आसा. सध्या कोलवाळे पुलिसांची टीम सध्या गोंया पाविल्ली आसा आनी ह्या दोगांयकां सध्या कोलवाळे पुलीस स्टेशनाचेरूय हाडिल्ले आसा. जो अक्यूज आसा मुस्तफा हाका काही वेळात मेडिकल एग्जामिनेशना खातीर व्हरतले तर तशेंच मॅजिस्ट्रेटा कडेन प्रोड्यूसूय करतले. ह्या अक्युजाक कितल्या दिसाचो रिमांड तशीच जी फुडली इन्व्हेस्टिगेशन आसा त्याची अपडेट जी आसा आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मेरेन पावपाचो प्रयत्न करतले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा उसोटीकर. फाटल्या 2.5 वर्सां सावन पणजे स्मार्ट सिटीचें काम सुरू आसा. हे स्मार्ट सिटी खाला वेगवेगळे प्रकल्प उबारिल्ले पळोवपाक मेळटा. स्मार्ट सिटी हे प्रकल्प उबारपा खातीर कोट्यांनी रुपया खर्च करता. मात ह्या प्रकल्पाचो खरोच उपयोग जाता वा ना पळयात पुराय बातमी. अमेरिकेच्या सरकारान नवे कायदे लागू करून कांय भारतीयांक हद्दपार केल्या. ह्या घटनेचो गोंय काँग्रेसीन खर निशेध केला. केंद्र सरकार जागतीक स्तराचेर आपल्या नागरिकांचो सन्मान आनी अधिकारांचें रक्षण करपाक अपयशी थारला अशें म्हणीत काँग्रेसीन भाजपाचेर टिका केली. टुडे गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटी ज्या पद्दतीन ट्रम्प गव्हर्मेंट हाणें इनह्युमनली भारतीय लोकांक हँडकफ करून लायक अ क्रिमिनल लायक अ टेररिस्ट जे डिपोर्ट केले. वी आर हियर टू कंडेम द एक्ट ऑफ US गव्हर्मेंट. आमचे यूथ काँग्रेसीचो वर्किंग प्रेसिडेंट आमचे बाब आमदार कार्लोस फरेरा they said that we don't support illegal things, but the way Indians have been deported in a US military aircraft, जे हे भक्त लोक सांगताले पळय की मोदी जेन्ना प्रधानमंत्री जालो तेन्ना आमचे ग्लोबल स्टँडिंग वाडले म्हणून. आता खंय गेले ग्लोबल स्टँडिंग एंड वाय दीस BJP पीपल आर नॉट स्पीकिंग. ज्या पद्दतीन आज भारतीय लोकांक हँडकफ हतकड्यो हातीक पांयांक घालून डिपोर्ट केल्या हाजेर एकटाय उलयना. The government of India is not even batting an eyelid to bring our Indians who are being caught in this crosshair of illegal deportation. Because why I call it an illegal deportation is because they are being chained in the most inhuman manner. They are being treated worse than animals. They are being brought in on these military planes, and they are not even being given the basic human rights by a country which claims to be the father of democracy. And our country shamelessly is remaining a silent, mute spectator to this injustice to our Indian brothers and sisters. फाटल्या 2.5 वर्सां सावन पणजे स्मार्ट सिटीचें काम सुरू आसा. हे स्मार्ट सिटी खाला वेगवेगळे प्रकल्प उबारिल्ले पळोवपाक मेळटा. स्मार्ट सिटी हे प्रकल्प उबारपा खातीर कोट्यांनी रुपया खर्च करता. मात हे प्रकल्पाचो खरोच उपयोग जाता वा ना पळयात पुराय बातमी. पणजे ही गोंयची राजधानी आणि मुखेल स्तंभ आशिल्ल्यान खुबशे पर्यटक राजधानीत येतात. 2 ते 2.5 वर्सां जाली स्मार्ट सिटीचे काम सुरू आसा. स्मार्ट सिटी अंतर्गत बांदिल्ल्या प्रकल्पांची अवतिकाय जाल्या. हे प्रकल्प उबारपाक स्मार्ट सिटीन कोट्यांनी रुपया खर्च केला खरो, मात वेळार देखरेख करूं नाशिल्ल्यान हे प्रकल्पांची अवतिकाय जाल्या. स्मार्ट सिटीत आशिल्ल्या सुविधांचो कांय लोक दुरुपयोग करतना दिश्टी पडटा. देखून स्मार्ट सिटीन हे प्रकल्पांची देखरेख करपाक सुरक्षा रक्षक दवरचो तशेंच हाची जबाबदारी महानगरपालिकेक दिवची अशी मागणी आदले महानगरपालिकेचे महापौर उदय मडकयकार हांणी केल्या. पण आता तुवें नांवां घेतलें योग सेतू जालो, मिरामार जाले, मागीर आमी
हांव मेयर आसतना ते म्हणजे ते पयलीं रोज गार्डन म्हणून आसा गीता बेकरी कडेन ओपोजीट अशी खंयची खुबशी जागे जे गव्हर्मेंटान जावं CCPन जावं स्मार्ट सिटीच्या अंडर हे सगळे डेव्हलप केल्ले आसा आनी हे खरेंच सारकें मेंटेन जावंक जाय आनी हेचो वापरूय बरे भशेन जावंक जाय. खुबशे कडेन रातचे पळयत जाल्यार कोण अशे भलतेच कोण सोरो पिवन असो न्हिदता म्हणजे ते सारके यूज जायना. खंय तरी एक सेक्युरिटी हांगा दवरूंक जाय आनी खरेंच लोकांची एक जबाबदारी आसता. लोकांनी एक जबाबदारीन हो जागो स्वच्छ लीप दवरप तेंची एक जबाबदारी आसता. पूण खंय तरी आमी हे यूज करपाक मेंटेन जावपाक आमी फाटीं पडल्या. पयशे वेस्ट अशें म्हणना आमी पूण योग्य तरेन ते मेंटेन जायना. मेंटेन जावंक जाय न्ही. खंय आतां एक एग्जाम्पल मिरामारचे आतां ते चिल्ड्रन पार्क जे इक्विपमेंट आसले ते सगळे पिड्ड्यार जाले. सगळेच पिड्ड्यार जाले. भुरग्यांक खेळपाक एक तो पार्क तो मिरामार बिचाच्या सारक्या एंट्रन्साकूच. पूण अशी गजाली खूब कडेन जाता तेन्ना एक ती मेंटेन हँड ओवर करपाचें आसता. प्रोजेक्ट आतां स्मार्ट सिटी जाल्ले न्ही. स्मार्ट सिटी हे कंटिन्युअस मेंटेन करूंक शकना. स्मार्ट सिटी काम कितें आसा की तेंच्यांनी प्रोजेक्ट करप आनी मागीर ते हँड ओवर करप आनी खंय तरी एक वॉचमॅन दवरून जावं सेक्युरिटी दवरून हे मेंटेन करूंक जाय सारकी. स्मार्ट सिटी खाला जी साधन सुविधा उपलब्ध करून दिला ताची देखरेख करून नाशिल्ल्यान वायट स्थिती आसा. हे प्रकल्प उबारून फक्त पयशे इबाड केला अशें आप पक्षाच्या सिसील रॉड्रिगीसाचें म्हणणें. आता वी आर रायट नाव इन मिरामार आणि रेक्रिएशन एरिया जाणट्यांक नाजाल्यार भुरग्यांक एक्सरसाइज झोन म्हणून केलेली. आय थिंक सो जस्ट लास्ट इयर 1.5 year बॅक इनॉग्रेट केलेलें. आता परिस्थिती पळय एवरीथींग इज कोरोडड. हे कितें शार्प आयटम्स आहा हिंगा. आतां एक धाकटो भुरगो येवन हात लावपाचो आशिल्लो हांवें हात काडला कित्याक इफ अ चायल्ड गेट्स इन्फेक्टेड विथ दिस रस्टी मटिरियल the infection will be worse. So safety measures are not looked at too and also maintenance. This whole place is a mess. आणि पयल्यार जे बसपाचे एरिया आसा ते कावडे आखतात थिंगा कोण साफ करिना कोण स्वीप करिना and this place is a mess. So this is something that has been a total failure by the smart city. We're not even talking roads. We're not even talking roads right now. We're talking about recreational area and other things that have been done. It's a waste of money and it has been a disaster for Panjim city. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान रिपोर्टर वर्षा अश्वेकर. सोमारच्यान 12वीची परीक्षेक सुरवात जाली. विद्यार्थ्यांचो पयलो पेपर कसो जालो? कला, वाजिण्य, विज्ञान आनी वेवसायीक शाखांचे मेळून 17,718 विद्यार्थी ही परीक्षा दितले. ही परीक्षा 1 मार्च मेरेन वट्ट 20 केंद्राचेर सुरू आसतली. सोमारा परीक्षेचो पयलो दीस आशिल्ल्यान परीक्षा केंद्रा भायर विद्यार्थ्यांची धांवपळ दिसून आयली आनी पेपर कसो गेलो हाचेर विद्यार्थ्यांनी आपल्यो प्रतिक्रिया दिल्यो. Way earlier, like 2 months before, and it was a good experience. It was an easy paper. Yes, this was the first paper. How do I feel? I actually feel good after answering the paper because it went according to my expectations. I had prepared everything well, and my teachers, whatever notes they had given to me, everything came according to that. So I'm very satisfied with my paper. Sorry? Yes, it was a nice paper. Thank you. एक्सपिरियन्स कसो आसलो? पेपर म्हणटा तो एकदम बेस्ट आसलो, सिंपल आसलो. म्हटल्यार आन्सर बेट करपा आसलो. प्रिलिमी सुद्दां मातसो टफ येयलो पण बोर्ड म्हणजे बोर्ड पेपर पळयताले कंपेरेटिवली हो खूब इजी आसलो. कितें प्रॉब्लम बी फेस जाले? ना प्रॉब्लम तशें फेस ना. म्हणजे सगळे फॅसिलिटीज पण सगळे बरे आसले आमकां आनी पेपर एकदम बरो जालो. म्हणजे तशें सेंटरार प्रॉब्लम काय ना हॉलान बी? ना हॉलान कांय नासलो. बरो आशिल्लो पेपर, इजी आयलो. आनी कितें प्रॉब्लम्स बी कितें फेस जाले? ना आमची टिचर्स कोऑपरेटीव आशिल्ली, पेपर बी आशिल्लो.
म्हणजे पेपर बरो गेलो तशें कितें हांगा प्रॉब्लम बी काय नासलें ट्वेल्थ एग्जामीचो आज फर्स्ट पेपर जालो कसो गेलो तुमी गेलो तुमी खंयची स्कुलाचे कितलीशी आसा स्टुडंट्स खूब जनाचे म्हळ्यार कितले कंडक्टर टुवेल्थाक ओके तुमी खंयची स्ट्रिमीचे आर्ट्स आनी एग्जाम टायम टेबल बी कसो आसा तुमी म्हणल्यार पेपर्स आसता पळय गॅप आसा कशें आसा चिंबला वाठारांत सुमार 60 ते 70 बेकायदेशीर बोरवेल आसात अश्यो कागाळी उदका स्त्रोत खात्याक आयिल्ल्याची म्हायती उदका स्त्रोत खात्याचो मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिली. ह्या बेकायदेशीर बोरवेलांची पळोवणी करपाचो आदेश अधिकाऱ्यांक दिला अशेंय ताणें म्हटलें. ज्या लोकांनी बेकायदेशीर बोरवेल मारल्यात तांचेर कारवाय करतले तशेंच 5 ते 10 लाखां मेरेन दंड घालतले अशें मंत्री शिरोडकरान सांगलें. म्हाका नजरे हाडून दिले त्या प्रमाणे चिंबल्या गांवांत काही लोकांनी बोरवेल्स मारलेले आसात. सादारणसो आंकडो आयकूं येता त्या प्रमाणे इलिगली म्हणजे विदावट परमिशन जवळ जवळ 60-70 सुमार मारले अशें म्हणून आमी आमचे शुक्राराकूच जेन्ना आमकां हें कळ्ळें तेन्ना आमचे इंजिनियर जे आसा पळय न्ही म्हणजे बदामी चीफ इंजिनियर जे आसा पळय न्ही ताणें नोटीस काडिल्लो आसा आमच्या हाका कोणाक म्हटल्यार एस्टे इंजिनियराक वचून व्हेरीफाय कर अशें म्हणून. सो आमचे एस्टे इंजिनियर आनी ज्युनियर इंजिनियर जे आसा पळय न्ही ते वचून व्हेरीफाय करतले आनीक विथ द हेल्प ऑफ पुलीस वी विल सी टू इट दॅट दीज वेल्स आर डिस्कनेक्टेड. एक दुसरें ज्यांनी कोणी कडक हें मारलें पळय न्ही इलिगली मारल्यात पळय न्ही तांचेर कडक एक्शन घेतली वतलें. आनीक तशें एक्टांत प्रोविजन आसा आमच्यांनी मॅक्सिमम फायन म्हाका 5 लाख ते 10 लाख पर्यंत घालपाक जाता. सो अशे प्रकारची एक्टिविटी आहा पळय न्ही कारण कोणें ओपन वेल किंवा बोरवेल जाय जर जाय ताणें परमिशन मागपाक जाय. परमिशन मागून करपाक जाता. इलिगली अशे प्रकारचें काम करप बरोबर न्ही. त्यामुळे हाजेर व्हेरीफाय करून जाता तितली कडक एक्शन घेतली वता. विल जस्ट व्हेरीफाय हाव मेनी बोरवेल्स आर देर इन रियलिटी. एक दुसरें म्हटल्यार आनीक हाव इट वॉज नॉट ऑब्जर्व बाय अवर जेई ऑर एईज दॅट आय विल ऑल्सो व्हेरीफाय. ओके तेजे एक्शन घेतले तुमी जेईचे कितें म्हटलें एक्शन घेतलो पयलीं जावन येवनी न्ही फॅक्ट्स मुखार येवनी पयलीं. नंबर ऑफ वेल्स व्हेरीफाय टू बी व्हेरीफायड नंबर ऑफ वेल्स वीच आर इलिगली डग. जुये नानोडेच्या आदल्या पांय पुलाची सामकी चवथीकाय जाल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. दुसऱ्याच दिसाक थळावा आमदार मंत्री निळकंठ हळर्णकरान पुलाची पळोवणी करून दुरुस्त करपाचें आश्वासन दिलें. पळयात पुराय बातमी. जुवे नादोडेचो हो 6 वर्सां आदलो पायापूत मात आयतारा एक 4 चाकी गाडी गेली आणि पुलाची जाल्ली अवतिकाय थळाव्यांच्या नदरेक पडली. पंच तसेच सरपंचान पुलाची पळोवणी करून थळावो आमदार मंत्री निळकंठ हळर्णकराच्या कानार ही बाब घाली आणि थळाव्यांक पुलाच्या दुरुस्तेचे आश्वासन दिले. सेंटीमीटर वयर येयला कंप्लीट बसला सकल बसला 3-4 इंच वयर येयला आणि हे सगळे तसे हांगर जाला थंय तशें मुखार तशेंच जाला. हांगर तुम्ही पळोवंक शकता जेन्ना आमकां कळ्ळें ही परिस्थिती जाली आमी इमिजिएटली कितें केलें 4 व्हिलरची पळय आमच्या बेगीन बेगीन भुरग्यांक आमी काडपाक लायली कित्याक बेश्टी रिक्स नाका म्हणून. इवन आतां 2 व्हिलर सुद्दां व्हरपाक हांगा रिस्क त्या वाटेन सगळ्यो गाडी आसल्यो त्या आतां तुमी ह्या वाटेन मेंबरान इनिशिएटीव घेवन सगळ्यांक सांगलें आणि गाडी आमी भायर काडली तशें तेणीन मातशें भर घेतली गोरेशान आणि आमी बेगीन बेगीन गाडी सगळ्यांचे भायर काडली. मदीं कोणाचें रिस्ट्रिक्ट नाका न्हू बायचेर समज एक वसा ती गाडी ती उरली न्हू एक सायडीन लेन जालो लेन क्रॉस जाल्लो आहा. तेका लागून म्हाजी एकूच आमदारा कडेन आमची मागणी आहा की जाता तितले बेगीन मातशें आमचे ब्रिजाचे एक मनार घेवपाचें आणि सरपंच आनी पंच मेंबराकूय सांगता की मातशें तुमी एक भर घाला आमदाराचें आनी हे मातशें आमची करून मातशें दिया कित्याक सारकी काळाची गरज आहा आमची ती आनी फुडल्या भुरग्यांची हे आहा. जुवे नादोडेच्या लोकांनी केल्ल्या मागणे उपरांत थळावो आमदार मंत्री निळकंठ हळर्णकरान भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा पुलाची पळोवणी केली. याविषयी मुख्यमंत्र्यांकडेन उलोवन बेगोबेग हो पूल दुरुस्त करतले अशें आश्वासनूय तांणी दिलां. आयकात. हॅलो सर तुम्ही आज जुवे पुलाची भेट घेतली आणि थंय तुम्ही कितें इन्स्पेक्शन केलें जुयार काल कितें जालें खंयची तरी गाडी गेली आणि ते एक स्पॅन पळय आसलो कलमेल्लो पंचून लोखंडाचो तो म्हाका दिसता पडलो मातसो ते वयले हे आहा पळय कॉन्क्रिटांनी ते खेचले. ओके सो प्रॅक्टिकली तो फूट ब्रिज मनशांनी वचपाचो पण ती गाडी गेली
आणि ताका ऑलमोस्ट कितें आहा तो इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन इयर 1996-7 अशें. सो ऑलमोस्ट ताका 25 वर्सां जाली. आणि आमचो समुद्र दर्या न्हू हो ते खारे पाणी आसता म्हणून रस्टेड जाले ते लोकांक. ओके. सो आता सरकाराच्या माध्यमान तो तातडीन हे डायरेक्ट स्टार्ट करून घेवपाक जाय, कंप्लीट करून. ओके. कारण ते राण्याचे जुये म्हणून आहा पळय हे युनिक जुये आहा. आम्ही सराउंडिंग आमचे रिटर्निंग वॉलूय बांदला, प्रोटेक्शन वॉल. सो आमकां सरकाराक ते जुये प्रोटेक्ट करून दवरपाक जाय, युनिक जुय आयलंड म्हणून. सो आता आज इन्स्पेक्शन केलें आणि फाल्यां मागीर हांव सीएमा कडेन ते स्पेशल हे घेवन जाता बेगीन तो ब्रिज रिपेर करून घेतले आमी. ओके. आणि माझ्या बरोबर इंजिनियरूय आसले JPWC. ओके. येस. ओके. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फाटल्या 2.5 वर्सां सावन पणजे स्मार्ट सिटीचें काम सुरू आसा. हे स्मार्ट सिटी खाला वेगवेगळे प्रकल्प उबारिल्ले पळोवपाक मेळटा. स्मार्ट सिटी हे प्रकल्प उबारपा खातीर कोट्यांनी रुपया खर्च करता. मात हे प्रकल्पाचो खरोच उपयोग जाता वा ना पळयात पुराय बातमी. तर हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही. शांता, आगो कितें? काय ना मॅडम, धुल्ल तो. धुल्ल? शांता, आगो मातशें दोतोराक दाखोवन घे गो. काय ना ते मॅडम, सुकी खोकली ती. शांता, आगो कितें चल्लां तुजें? काय ना गे मॅडम, दवान थंडी बाल्ली आसतली. पयर जात्रेक गेल्ले न्हू. 2 आठवडे जाले तूं खोकता. वजनय देंवलां तुजें. तूं म्हाका फटोवंक शकता. टीबीक न्हय. टीबी? हे म्हाका ना असलें दुयेंस. आसचें न्ही, पूण टेस्ट केली म्हणून नुकसान ना न्ही काय. आगो आज गोंयान सगळ्या आरोग्य केंद्रांचेर टीबीची टेस्ट जाता. ती बी फ्री. आणि टेस्ट पॉझिटिव्ह येयली जाल्यार आमचें गोंय भलायकी खातें टीबीचो उपचार आनी टीबीची वखदां फुकट उपलब्ध करून दिता. योग्य वेळार निदान जाल्यार दर एक दुयेंती टीबीचेर मात करूंक शकता. आतां भिवू नाका. चल आनी टेस्ट करून घे. शांतान योग्य वेळार टेस्ट केली आणि पुराय उपचार घेऊन टीबीचेर मात केली. तुम्ही करू शकतात. जागरूक जायात. गोंय टीबी मुक्त करात. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात. आवाज